लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 18 ओळी 1 ते 8. पवित्र सोबेविशीं उपदेश. विधवा बायल आनी खोटो नितीदार वापर. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वापर सांगली. एका नगरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची भिडाई नासली. आनी त्या नगरांत कोण एकली विधवाई आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची भिडा हांव धरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका न्याय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. सोम्यान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीत दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांक सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना. होय, हांव तुमकां सांगता, तो तांकां बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो काय?